इष्टानो, आयज आमी एकदम सोपी आणि गोवन पद्धतीची बटाट्याची भाजी कशी करता पळय ते शिकतली। तेच्या पयलीं जर तुमकां ही भाजी पळोवन रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्ता आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आणि हो व्हिडिओ जाता तितलो तुमच्या फॅमिलीक शेअर करा। तर ही भाजी करपाक सगळ्यात पयलीं आमी एक कायल घेवया आणि त्याच्या उपरांत ह्या कायलीन हांव 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घालून घेतले। फोडणे खातीर हांगासर हांव इल्लीशी सासवां घालून घेता। ताच्या उपरांत करपील घालून घेवया आणि मागीर हे सगळे तळसून घेवया। हांगासर हांव 2 वोल्यो मिरसांगो वापरता। तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही सुक्या मिरसांग्याचो पासून वापर करू शकता। इष्टानो, आता ह्या कायलीन आमी उकडलेलो बटाट घालून घेवया। हांगासर हांव 2 मनशांक लागून ही भाजी करता। हांवें ऑलमोस्ट 3 बटाटाचो वापर केलेलो आसा। तुम्ही तुमच्या घराकडे जितली मेंबर्स आसात तितल्या प्रमाणात तुम्ही बटाट्याचो वापर करू शकता। उगडास धरा की हांवें हांगासर जो बटाट आसा तो ऑलरेडी उकडून घेतलेलो आसा पळय तो। ह्या बटाट्यांचे कुडके करपाक लागून हांगासर हांवें पाव भाजीक वापरता न्हू तो मॅशराचो वापर केलेलो आसा। तुम्ही जाय जाल्यार पयलीं तुम्ही हातीन हे बटाट मॅश करून मागीर भाजयेन घालू शकता। ह्या भाजयेन आता इल्लोसो हळदीचो पावडर घालून घेवया। ताच्या उपरांत हांव इल्लोसो आल्याचो पावडर घालून घेता। ही भाजी पातळ जावपाक जायी म्हणून इल्लेशे उदक घालून घेवया आणि ब्लॅक सॉल्ट घालून घेवया। हांगासर हांवें ब्लॅक सॉल्टाचो वापर केलेलो आसा। ताच्या उपरांत हांगासर हांवें ओली कोथिंबीर चिरून घातलेली आसा। ही सगळी भाजी मिक्स केल्या उपरांत तुम्ही पळोवंक शकता की ह्या भाजयेचो कलर कितलो बरो येयला पळय तो। तुमकां जर सामोसा ना जाल्यार पॅटीस करपाक जाय जाल्यार तुम्ही अशीच भाजी तयार करून शकता आणि स्टफिंग म्हणून ही भाजी तुम्ही बटाट्यान ना जाल्यार सामोसान वापरू शकता। ही भाजी पळोवन तुमच्या तोंडाक रूच येयली कितें? जर तुमच्या तोंडाक रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्ता आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आणि जाता तितलो हो व्हिडिओ तुमच्या इश्टांक आणि फॅमिली मेंबर्सांक शेअर करपाक विसरूं नाकात।